नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयज राष्ट्रपती भवनांत पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराचें वितरण जालें. 14 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या एकूण 17 बालकांक ह्या कार्यावळींत राष्ट्रपतींनी सन्मानीत केले. 7 पावंड्याचेर देखदिणो कामाच्या योगदाना खातीर ह्या भुरग्यांक हे पुरस्कार दिल्यात. दरेक विजेत्याक पदक, प्रमाणपत्र आनी प्रशस्तीपत्र राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी दिलां. देशांतल्या भुरग्यां मदीं साहस, निर्भयता आनी सामाजीक जबाबदारीचें भान निर्माण जावप गरजेचें अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. पुरस्कार प्राप्त विजेत्यांची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. ह्या भुरग्यांची कामगिरी देशाच्या उन्नतीक तेंग शिरपा वयतली असो विश्वास राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. ने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है. आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है. आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है. अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं. आप जैसे बच्चों की उपलब्धियों ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है. वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे. ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे. पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आशिल्ले. वितरण सुवाळ्या पयलीं तांणी पुरस्कार विजेत्या भुरग्यां वांगडा संवाद साधलो. आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है. हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है. संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है. गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है, और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपोषित ग्रामपंचायत अभियानाक आयच्यान सुरवात करतात. पोषणा संबंधित सेवांची अंमलबजावणी करून तातूंत भौसाचो सक्रीय सहभाग आस्पावीत जावचो ह्या हेतान ह्या अभियानाची सुरवात जाता. तळागाळांतल्या मनशांचे कल्याण साधप ही ह्या अभियानाची मोख आसा. ह्या मोहिमे वरवीं शाळा, बालसंगोपन केंद्रां, आंगणवाडी ह्या सारकेल्या भौशीक आस्थापनांत कथाकथन, सर्जनशील लेखन, वण्टी चित्रां तयार करप ह्या सारकेल्या मनरिजवणेच्या कार्यावळीचे आयोजीत करून पोषणा संबंधी भौसामदी जागृताय करप हो ह्या मोहिमे फाटलो हेतू आसा. गुरु गोविंद सिंग हांचो पूत साहेबजादा दोरावर सिंग आनी साहेबजादा फतेह सिंग हांणी धर्मरक्षणा खातीर दिल्ल्या बलिदानाच्या यादीक 2022 वर्स सावन देशभरांत वीर बाल दीस म्हण पाळटात. वीर बाल दिसा निमतान शिखांचे 10वे गुरु गोविंद सिंग जी आनी तांच्या पुताच्या यादीक केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आर्गां ओंपल्या. एक्स ह्या समाज माध्यमावेल्यान मंत्री शाह हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्या. भारतीय जनता पक्षान आयज काँग्रेसीच्या कर्नाटक फांट्याचेर खर उतरांनी टिका केली. भारताचो चुकीचो नकाशो कर्नाटक सरकारान जारी केल्ले खातीर पक्षाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केल्या. बेळगांवांत आयोजीत केल्ल्या काँग्रेस कार्यसमितीचे बसके खातीर जारी केल्ल्या फलकाचेर आक्षेपार्ह आनी विकृत नकाशे प्रदर्शीत केल्ले खातीर सुधांशू त्रिवेदी हांणी निषेध उक्तायला. भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है. भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है. और यह बात हम
किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या साखळेच्या राबित्या घरात श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञाचे आयोजन केला। ही कार्यावळ 28 डिसेंबर मेरेन सुरू असतली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे कुटुंबीय, परिवार आणि तांचे कार्यकर्ते ह्या भक्ती सुवाळ्यात वांटेकार जाल्ले। समर्थ भक्त मकरंद बुवा रामदासी ह्या ज्ञानयज्ञात भागवत कथेचे निरूपण केले। खाली वागतं, पाणी वाहतं जोरात, हिरव्या रंगाचं तेव्हा तसं खाली वागतं। किती खाली वागतं? आता याच्यापेक्षा शक्य नाही इतकं खाली वागतं, म्हणजे टेकतं। भगवान त्याच्यापेक्षा नम्र आहे। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुवान् अमानिता मानदेन म्हणून कीर्तनीयो सदा हरिः। राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आयज फांतोडेर व्हडा प्रमाणात धुक्याची ल्हार पातळ्ळे। तापमानात लेगीत बरोच उणाव जाल्ल्या कारणान शिंयाचें वातावरण आसा। तापमान 7 डिग्री सेल्सियस इतले सकयल देंवला। भारतीय हवामान खात्यान कांय जाग्यार हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। दिल्लींत वायू गुणवत्ता व्हडा प्रमाणात इबाडल्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आयज सकाळीं वायू गुणवत्ता सूचकांक 342 आशिल्ल्याची नोंद केल्या। मजगतीं जम्मू काश्मीर, लडाख, पंजाब आनी हिमाचल प्रदेशांत खर शिंयाचे ल्हार पातळपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, आसाम आणि मेघालय ह्या राज्यांनी दिसा आणि राती लेगीत धुके पडपाचो अदमास आसा। आंध्र प्रदेशाची दर्यादेग, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि गुजरात ह्या राज्यांत कांय जाग्यार पावसाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं आयच्यान ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नात चवथो क्रिकेट कसोटी सामनो सुरू जाला। यजमान ऑस्ट्रेलिया पंगड कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला। निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना 86 बॉलांत 6 गडे वगडावन 311 धांवड्यो केल्ल्याची खबर आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।